आता खबरो विस्तारान देशान सद्याक महात्मा गांधीजींची हत्या करपी नथुराम गोडसेच्या नावांचो उदो चालू आसा। नव्या शिक्षणीक धोरणान जर गोडसेचे पाट आयले तरी ही अजापाची गजाल आसची ना म्हण सांगून पंतप्रधान सद्याक गुजरातांत प्रचार करता ते ग्वालियरान नथुरामांचे देऊळ उबारिल्ल्या प्रकरणात कित्याक विरोध करना काय म्हण प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकान केला। आयतारा काँग्रेस हाऊसान माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आदरांजली भेटयली। RDX स्कोअर खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमची आयडेंटिटी दवरली जाल्यार आज फक्त श्रीमती इंदिरा आमी सदांच तेच्या रिणाक आसात आनी हो उपकार आमच्यांनी केन्नाय विसरूंक जायना। त्याक आज गोंयांत तर पॉप्युलर सरकार आसा, आमी राज चलोवपाक शकतात फक्त इंदिरा गांधी ना जाल्यार त्या वेळार आमी महाराष्ट्रांत मर्ज जाता जाल्यार आमी एक बेश्ट एक डिस्ट्रिक्ट म्हणून आसता। तो काँग्रेस पक्ष सदांच तुजे आभारी आनी मागता तुज्या आत्म्याक शांती मेळपाक आनी वास दितात की तुजी पावलां मारली त्या पावलाचेर हांव वयतलें म्हणून। सगळे जाणांक कितें जाणा आसतलें की आमच्या देशाक तिणेन खरेंच खूब फुडें हाडलेलें आसा। आमकां अभिमान आसा आमी हिंदुस्तानी आनी आमची प्रायम मिनिस्टर ती आमच्या देशाची जावन गेली आनी आमच्या देशाक खूबच उन्नती आनी खूब वयर हाडली तेमी। अटल बिहारी वाजपेयी त्या टायमाचे लिडर ऑपोजिशन तिने म्हणले की दुर्गा म्हणले, राम मनोहर लोहियान तिका गुंगी गुडिया म्हणली आणि त्याच्या नंतर विरोधी पक्षाचे नेते ज्याला म्हणतात ती दुर्गा म्हणजे तिचे आक्रमक रूप आज देशाक तशें अख्ख्या वर्ल्डाक पळोवपाक मेळ्ळें। अशे पद्दतीन तिने कार्य केल्लें आसा आनी असले थोर मनशाचें कार्य आमी जेन्ना हें करतात तेन्ना तिका आमी तिजो वरस मनयता आसतना हें आमी लोकांक सांगपाक जाय। प्रत्येक काँग्रेसवाल्यांक गर्व जावपाक जाय। आतां जें कितें चल्लां तें फक्त राजकारण वेगळे पद्दतीन करतात पूण आमच्या पुर्वजांची जी हिस्ट्री आसा फक्त पदक स्वतंत्र जाले उपरांतचे कार्य न्ही तर ताच्या पयलीं स्वतंत्र मेळोवपाचे पयलीं सुद्दां कार्य केलां। हें अनमोल कार्य अशें तेमी केल्लें आसा। देशाचो इतिहास मिटोवपाक चल्लाच, भयंकर प्रयत्न चल्लात। हो देशाचो इतिहास जो आसा, देशाचो इतिहास सोंपयतय कितें जातलें, नेहरूचें नांव पुसतलें, इंदिरा गांधीचें नांव पुसतलें आनी आतां ते महात्मा गांधीक आनी सरदार पटेलाक सद्या मानतात पूण एक दीस येतलो महात्मा गांधीचेंय नांव पुसून उडोवपाचें आनी सरदार वल्लभभाई पटेलाचेंय नांव पुसून उडोवपाक प्रयत्न जातले।